परतून एकदा येवकार आमच्या ह्या कार्यावळीत ज्याचें नांव आसा अंतरिक्ष अप अप एंड अवे. आमी आज पळयताले शेप ऑफ द अर्थ, आमचो भुंयेचो जो आकार आसा ताज्या बद्दल. आमी पाविल्ले 2000 वर्सां पयलीं ग्रीसांत. सो ग्रीक लोकांचो एक सामको फेमस जो फिलॉसॉफर आशिल्लो एरिटोस्थेनीस हाणें फर्स्ट टायम सिद्ध केलें की आमचो अर्थ कसो आसा, रावंड आसा, आनी ताजो सर्कम्फरन्स ताणें मेजर केल्लो. तो कसो तो आमी पळोवया. ओके, सो कितें जाल्लें, 21 जून हे दिसा ओके एक इजिप्टात एक सेन म्हणून एक जागो आशिल्लो. त्या दिसा एक फेमस थंय गजाल जाताली, एक घडणूक जाताली, एक बांय आशिल्ली आनी अशी एक आख्यायिका आशिल्ली की 21 जूनाक दनपारां 12 वरांचेर सूर्य सारको तोंडार येता, ते बांयच्या वयर आसता आनी सावळ्यो पडना. नो शॅडोज आर कास्ट एट 12 o'clock इन सेन. केन्ना? 21 जूनाक. 21 जून हो एस्ट्रॉनॉमीत खूप महत्वाचो दीस. हाच्या बद्दल कोण सांगू शकता? सर 21 जूनाक एक फिनोमिनन जाता, ताका आमी समर सॉलिस्टिस म्हणटा. बरोबर. त्या दिसा कितें जाता, सूर्याची जे किरणां असतात ती पृथ्वीच्या नॉर्थ हेमिस्फियरान डायरेक्ट पडटात, स्ट्रेट पडटात. म्हणून नॉर्थ हेमिस्फियरान व्हडलो दीस जाता आणि साऊथ हेमिस्फियरान व्हडली रात जाता. बरोबर, एक्झॅक्टली करेक्ट. सो 21 जूनाच्या दिसा समर सॉलिस्टिसाच्या दिसा अशी आख्यायिका आशिल्ली पुरातन ग्रीकांत की सेन गांवांत एक फेमस बांय आशिल्ली, तातूंत सावळ्यो पडनात, सूर्य ताज्या वयर आसता. जर पृथ्वी स्ट्रेट आसा ओके, जर कितें जावपाक जाय आशिल्लें, जे पॉयंट्स आसा तांचे खंयच्यारूय सावळ्यो पडपाक जायना आशिल्ली. सगळेच फ्लॅट आसा आनी वयर सूर्य आसा, सावळ्यो पडपाक जायना आशिल्ल्यो. सो आमच्या एरिटोस्थेनीसान तकली वापरली, एक काम केलें. 800 किलोमिटर दूर इजिप्टांत आनी एक सामको फेमस गांव आशिल्लो अलेक्झांड्रिया. सो अलेक्झांड्रियान ताज्या मित्राक धाडलो आनी ताणें म्हणलें 12 वरांचेर दनपारां तूं मेजरमेंट घे आनी सावळ्यो पडटा काय पळय. जर अर्थ फ्लॅट आसा, कितें जावपाक जाय, सावळ्यो पडपाक जायना. आनी 800 किलोमिटर दूर ताजो मित्र गेलो आनी ताणें त्या दिसा 21 जुना दिसा 12 दनपारां ऑब्झर्वेशन केलें आनी दिसलें कितें, सेनान सावळ्यो पडूं ना आनी अलेक्झांड्रियान सावळ्यो पडली. इल्लीशी सावळी 12 वरांचेर पडली. सो हाजो अर्थ कितें जालो की सावळी पडटा, अर्थ इज नॉट फ्लॅट. फुडें ताणें ते 2 पॉयंट जॉयन केले आनी हांगा तुमकां दिसता पळय जॉमेट्री. क्वाड्रिवियमान कितें एक विशय आशिल्लो, जॉमेट्री सुद्दां शिकपा जाय आशिल्लें, तातूंत सुद्दां तज्ञ आशिल्ले ते. जॉमेट्री सिंपल वापरून, इक्वेशन वापरून ताणें डिडक्शन केलें की हो कर्वेचर आसा आनी हो कर्वेचर जर आमी जॉयन केलो आनी मेजर केलो जॉमेट्रीचो फॉर्म्युला लावन, जाल्यार अर्थाची सर्कम्फरन्स 46,620 किलोमिटर्स, जी सामकी लागीं आसा. 40,000 किलोमिटर आसा आमची अर्थाची सर्कम्फरन्स. आनी 2000 वर्सां पयलीं तुमचो कंप्युटर आनी आय बुक्स नासतना एरिटोस्थेनीसान 46,620 इतलो लागीं पाविल्लो. पण कितले एक्सपर्ट आशिल्ले, कितले फिलॉसॉफर आशिल्ले आमचे ग्रीक्स. ओके, सो ही जाली काणी अबाउट शेप ऑफ द अर्थ. आमी अलेक्झांड्रियान पावले सद्या. ओके, अलेक्झांड्रियान आशिल्लो एक व्हडलो एस्ट्रॉनॉमर, सामको फेमस, जो एस्ट्रॉनॉमीन गाजयला म्हणटा तसो. ताचें नांव आशिल्लें टॉलेमी. ओके, ही वॉज अ किंग, राजा आशिल्लो तो किंग टॉलेमी. ताका खूब आवड आशिल्ली एस्ट्रॉनॉमीची आनी त्या वेळाचें जितलें एस्ट्रॉनॉमीचें ज्ञान आशिल्लें न्ही तें सगळें संपादन करून ताणें एक एनसायक्लोपिडिया तयार केल्ली. ताचें नांव आशिल्लें आल्मागेस्ट. ओके, 2000 वर्सां पयलीं जर तुमकां एस्ट्रॉनॉमर जावपाक जाय जाल्यार तुमी कितें करपाक जाय आशिल्लें? आल्मागेस्ट विकत घेवपाचो, वाचपाचो, तुमी एक्सपर्ट जातले आशिल्ले. हे बुकान ताणें सगळें बरयल्लें. जे पुरातन काळात एस्ट्रॉनॉमी बद्दल धारणा आशिल्ल्यो ह्यो सगळ्यो ताणें तातूंत क्लियर डिटेलान बरयल्ल्यो. ओके, आनी एक आख्यायिका आसा अबाउट टॉलेमी. अलेक्झांड्रियानचो रावतालो तो राजा आशिल्लो, तो पोर्ट टावन आशिल्लो. ओके, ते बंदर आशिल्लो, सगळे शिप्स येताले आनी सामको फेमस आनी रिच सिटी आशिल्ली अलेक्झांड्रिया. थंय ताणें व्हडलो लायट हाऊस बांदिल्लो. सर 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड आसा तातूंतलोच हो एक वंडर न्ही, लायट हाऊस ऑफ द फेरोज. बरोबर, एक्झॅक्टली, सारकें प्रणव. सो लायट हाऊस ऑफ द फेरोज अशें म्हणटात थोडे जाण की हे टॉलेमिनूच बांदिल्लें. आनी तो कित्याक बांदिल्लो अशें म्हणटात की रातचो तर तो अशें समज आसा की तो शिपांक, जे शिप्स थंय डॉक करताले तांकां जागो दाखोवपाक आयिल्ले. पूण थोडे जाण अशेंय मानतात की टॉलेमीन तो ऑब्झर्वेशना खातीरूय बी, म्हणजे टावर जाय न्ही ऑब्झर्वेशन करपाक, हायट जाय, सो हायट करपाक एस्ट्रॉनॉमी खातीरूय बी तो बांदिल्लो, अशें थोड्यांचे कन्सेप्ट आसा अबाउट लायट हाऊस ऑफ फेरोज. सर हो अजुनूय आसा थंयच? ना ना, आतां ना. तो एन्शंट वंडर ऑफ द वर्ल्ड. आतां समुद्रान तो विलीन जाला आनी ताचे अवशेश आर्किओलॉजिस्टांक मेळ्ळ्यात. सो आमी प्रूव करूंक शकता की टॉलेमीन तो बांदिल्लो म्हणून. ओके, सो आमी हे कन्सेप्ट पळयले. ग्रीक देशातले सामके पॉवरफुल कन्सेप्ट कसले आशिल्ले ते? जिओसेंट्रीक. अर्थ इज एट द सेंटर अँड एव्हरीथिंग गोज अराउंड द अर्थ. ओके, तांचे आनीकूय अशे कन्सेप्ट आशिल्ले अबाउट जिओसेंट्रीक. तुमकां कॉमिक दिसतले की अशें म्हणटाले की अर्थ जर तुमी शीप घेवन बॉर्डरीर गेले जाल्यार तुमी कितें जातलें, अर्थाच्या बॉर्डरीर पावतले आनी तुमी सकयल पडटले आनी स्पेसात वतले. ओके, असोय तांचो फनी कन्सेप्ट आशिल्लो. आनी मून जेन्ना सेट जाता न्हय तेन्ना तांकां दिसतालें की मून जेन्ना उदकाक तेंकता जाल्यार
पृथ्वी वयले उदकाची भरती वचून मुनार भितर वता आनी चंद्रार उदक भरता आनी ह्या वेळार जर तुम्ही जर बोटीन बसून गेले जाल्यार तुम्ही खंय पावतले चंद्रार पावतले. आज सुद्दां एस्ट्रॉनॉमीत आमी त्या घटने वयल्यान अशें मानतात पळय हे सगळे जे चंद्राची मॅप आसा तातूंत मारे ट्रँक्विलिटीज, मारे क्रिसियम, मारे सेरेनिटीज अशे फ्युचर्स आसा चंद्राचेर. मारे म्हणजे सीज ऑफ द मून म्हणटा, पण खरें उदक आसा थंय ना. तो एन्शंट कन्सेप्टा वयल्यान सीज हो फ्युचर चंद्राक पडला, त्या कथे वयल्यान हो पडला. ओके सर, आता ते म्हणटाले की चंद्र जेन्ना सेट जाता तेन्ना जर गेल्यार चंद्रार पावता, बरोबर. जेन्ना सूर्य आतां आमचो सेट जाता तेन्ना जर ते गेले जाल्यार ते सूर्यार पावतले ना. तशें कॉन्सेप्ट अजून ना. ते आमकां खबर आसा तसो तांकांय खबर आशिल्लो की सूर्य उज्याचो गुळो म्हणून इज अ बॉल ऑफ फायर, आनी तशें म्हाका दिसता धाडस ग्रीक लोकांनी केलें ना जळून मरपाचें. सो ती कॉन्सेप्ट काय एस्ट्रॉनॉमीन हांवें केन्नाय वाचूना. ओके, पूण इंटरेस्टिंग आसा तुवें म्हणलां तें. नमस्कार, स्पेस दिस विकांत सगळ्यांक येवकार. चायनाच्या स्पेस सायंटिस्टांनी अंतराळांतूच ऑक्सिजन निर्माण करपाचो केलो प्रयोग. चायनाच्या शेनझू 8 ह्या अंतराळ यानात भितर एक वेगळोच प्रयोग हालींच जाला. वैज्ञानिकांनी असो एक प्रयोग केला जातूंत आल्गे नांवाच्या एक प्रकारच्या शेळ्या सारक्या आसपी वनस्पतींतल्यान प्राणवायू निर्माण करून दाखयला. हो प्रयोग मनशांचेर न्ही पूण गोगलगायींचेर म्हणजे स्नेल्स ह्या जिवांचेर केला. शेनझू हे अनमॅन्ड रॉकेट अंतरिक्षांत 17 दीस सोडिल्ले आनी तातूंत ऑक्सिजन नाशिल्लें. 2 आल्गे प्रकारच्या वनस्पतींतून ऑक्सिजन निर्माण जायत रावलें आनी हातूंत आशिल्ले स्नेल्स कांयच हानी जायना आसतना बरे भशेन जिते उरले. मायक्रो इकोसिस्टम प्रकारचें वातावरण थंय निर्माण केल्लें जातूंत हे जीव बरे भशेन जगूंक शकले. मिशनाचे सायंटिस्ट लिऊ योंग डिंग हांणी म्हणलां की 1.5 क्युबिक मिटराच्या आल्गेंत इतले ऑक्सिजन निर्माण करपाची शक्यता आसा जितले एक मनशाक एका दिसाक गरज पडटा. हे प्रयोगा वयल्यान फुडल्या वर्सांत अंतराळांत वचपी मॅन्ड मिशनांक खूब फायदो जातलो आनी असल्या मिशनांचो खर्चूय बी कमी जावपाक येता अशें तांणी म्हणलां. आयतारा मेक पुराय संवसारान पळयलो सुपरमून. एका म्हयन्यांत चंद्र पृथ्वी भोंवती एक प्रदक्षिणा करता आनी हें करतना तो एक पॉयंटाचेर भुंयेचे सगळ्यांत लागीं येता, हाका पेरिजी अशें म्हणटात. आनी चंद्र पेरिजीत आसतना जर पुनव जाली जाल्यार चंद्र मातसो व्हडलो दिसता हें सांगपाची गरज ना. असल्या घडणुकेकूच लोक सुपरमून म्हणून वळखतात. खरें तर सुपरमून हो शब्द सायन्स डिक्शनरींत मेळत ना. हो शब्द अमेरिकेच्या एका ज्योतीश रिचार्ड नॉल हांणी 1979 घडयल्लो. सुपरमून लागीं पावलो की सगळेच कडेन सुनामी येतल्यो, भूकंप जातले बी अश्यो अफवा पसरपाक सुरवात जातात. पूण वैज्ञानीक सांगतात की अशें कांयच जायना आनी इतिहासांत केन्नाय पळोवंकूय मेळूंक ना. अंदूच्या सुपरमुनाची सोबीतकाय सगळ्या संवसारांतल्या लोकां बरोबर गोंयकारांनी बी घेतली. पणजीच्या वेधशाळेंत चंद्र दुर्बिणींतल्यान पळोवपाक एक सारकी गर्दी आशिल्ली. वर्सांत एकदा तरी ही घडणूक आकाशांत पळोवंक मेळटा. ह्यो आशिल्ल्यो स्पेस दिस विकांत हालींच्या अंतराळाच्यो खबऱ्यो. रोखडे परत मेळुया. फुडें वचया. आमचो जिओसेंट्रीक थियरी ही समरायज करया. तुमकां हांवें सांगली कशें तांणी म्हणटाले की अर्थ इज एट द सेंटर. खूब वर्सां संवसारान ही थियरी चालू आशिल्ली. निमाणें एका एस्ट्रॉनॉमरान प्रूव केलें की ही थियरी रॉंग आसा. कोण तो? आर्यभट्ट ना. केप्लर ना सर, तो कोपर्निकस. 1473 पोलंड हांगा कोपर्निकसान शेवटा प्रूव केलें की द अर्थ इज रावंड. पण आर्यभट्टान इंडियेचो जो आशिल्लो आमचो ताणें म्हणिल्लें खरें की द सन इज एट द सेंटर. पूण आमचे जे अक्षयान आर्यभट्टाचें नांव काडलां तर हांव तुका रिक्वेस्ट करता की आर्यभट्टाची स्टोरी आमच्या दर्शकांक सांगपाची. आर्यभट्ट हो भारतांतलो एकदम फेमस एस्ट्रॉनॉमर आशिल्लो. तो मॅथमॅटिशियन आशिल्लो आनी तो भारतांत एका विश्वविद्यालयांत प्रोफेसर आशिल्लो. थंय तो मॅथ्स शिकयतालो. 23 वर्साच्या पिरायेचेर ताणें आपलो एक ग्रंथ बरयल्लो जाचें नांव आसलें आर्यभट्टियम. तातूंत ताणें आपली हिलियोसेंट्रीक थियरी
बरयल्ली म्हणजे पृथ्वी मदी ना सूर्य मदी आसा. सूर्य मध्ये आसा आनी सगळे ग्रह ताजे भोंवतणी भोंवतात अशें ताणें बरयल्लें आनी तातूंत ताणें आपलें ऑब्जर्वेशनूय बरयल्लें. राहू केतू हाचे कॉन्सेप्ट आर्यभट्टानूच सांगिल्लें. क्लियर केल्ले हय. तशेंच कॉमेट कितें आनी एक्लिप्स कशें जातात हें ताणेंच सांगिल्लें. पृथ्वीचेर दीस रात कशें जाता, पृथ्वी सुर्या भोंवतणी कशी भोंवता ते कशें कॅल्क्युलेट करप हे सगळें आर्यभट्टानूच हाचो सोद आर्यभट्टान लायल्लो. आनी जशें पृथ्वीचेर दुसऱ्या दुसऱ्या जाग्यांचेर दुसरे दुसरे टायम झोन असतात. जर आमी भारतांतल्यान दुबय गेले जाल्यार तो वेगळो टायम आसता. दुबयच्यान USA गेले जाल्यार तो आनीक वेगळो टायम. तशेंच पृथ्वीच्या टायम झोन्स हय ताका लागून टायम झोन जातात. तो कॉन्सेप्ट कोणे? तो कॉन्सेप्ट आर्यभट्टानूच दिल्लो. बरोबर, व्हेरी ट्रू. तशेंच ताणें मॅथमॅटिक्साचो जो एक पार्ट आसता आल्जेब्रा हाचो सोदूय आर्यभट्टानूच लायल्लो. इवन आल्जे बहार हे नांवा वयल्यान आल्जेब्रा आयला अशें म्हणटात. अरबीक देशात जो आल्जे बहार हे बुकाचें ट्रान्सलेशन पाविल्लें ते आर्यभट्टियमाचें ट्रान्सलेशन आशिल्लें आनी थंयच्यानूच आल्जेब्रा सुरू जालो. ओके, आल्जेब्रा वॉज स्टार्टेड बाय आर्यभट्टा. ओके, फुडें सांग. तशेंच 19 एप्रील 1975 ह्या दिसा भारताचो पयलो सॅटेलायट जेन्ना लॉन्च केल्लो आर्यभट्टाच्याच सन्मानान ताचें नांव त्या सॅटेलायटाक दिल्लें आनी ताका आर्यभट्ट अशें नांव दवरलें. बरोबर, व्हेरी करेक्ट, व्हेरी करेक्ट. सो आर्यभट्टा अशें इंडियाचें फर्स्ट सॅटेलायट ताज्या वयल्यान दवरलेलें. ओके, सो हे सगळे जे कन्सेप्ट आसा जिओसेंट्रीक म्हणजे अर्थ एट द सेंटर, हिलिओसेंट्रीक म्हणजे हिलिओस सन एट द सेंटर, हे सगळे कशे डेव्हलप जाले, अर्थाचो शेप आमच्या पुर्वजांनी कसो वळखलो, कितलो ताका स्ट्रगल जाला, कितलो टायम लागला तांकां. हो कन्सेप्ट तुम्ही म्हणटात न्ही अर्थ इज रावंड, कितलें सोंपें, पूण हो कितले त्रासान आमच्या जाणट्यांनी इवॉल्व केला हो तुमकां कळटलो. ओके, सो आमी आतां खुबशे आज भासाभास केलो अर्था बद्दल, शेपा बद्दल, हे सगळें कळ्ळां जाल्यार हाजो एकूच प्रमाण, तो कितें सांग? एस्ट्रो क्विज. ओके, सो पयली प्रश्न हांव आमच्या दर्शकांक विचारूंक सोदतां. आर्यभट्ट हाजे बद्दल अक्षयान तुमकां खूब सांगलें. ओके, आर्यभट्ट व्हडलो एस्ट्रोनॉमर आशिल्लो आमच्या पुरातन भारताचो आनी आर्यभट्टान खुबशे कन्सेप्ट केल्ले. तातूंत सगळ्यान मेन कन्सेप्ट म्हणजे अर्थ रोटेट जाता आनी ती सुर्या भोंवती रिवॉल्व जाता. तर तुमी अशें सांगपाचें की आर्यभट्ट हो खंयच्या युनिव्हर्सिटीन, खंयच्या विश्वविद्यालयाचो प्रोफेसर आशिल्लो. वेर वॉज आर्यभट्टा टिचिंग हें तुमी वळखुपाचें. क्लू सुद्दां तुमकां हांव दितां, सो हो पळयात. सो हाजे बरोबर जे करेक्ट आन्सर आसात ते तुमी मेल करपाक लागलेच आसतले. तर हो म्हजो पत्तो आसा, हांगा तुमी हे मेल करात. वेर वॉज आर्यभट्टा टिचिंग हो सिंपल क्वेश्चन आसा, हाजे सिंपल आन्सर आसा. करेक्ट आन्सर जो दिता ताका मेळटलें एक प्रायज. आतां तुमकां क्वेश्चन, तुमचो क्वेश्चन असो आसा. ओके, अर्थार अशी एक मॅन मेड स्ट्रक्चर आसा, आमी बांदिल्ली एक इमारत आसा ज्याच्या वयल्यान अशें म्हणटात की तुमी गेले, ताजेर चढले आनी सकयल पळयले जाल्यार अर्थाचो कर्वेचर तुमकां दिश्टी पडटा. ओन्ली वन प्लेस ऑन प्लॅनेट अर्थ वेर यू कॅन सी द कर्वेचर ऑफ द अर्थ. वो खंय आसा? यू हॅव टू नेम द स्ट्रक्चर. अरबाक गेलो रे ह्या सुटयेन. सर, तो बुर्ज खलिफा दुबयान आसा तो. ओके, करेक्ट. एक राउंड ऑफ एप्लॉज, ताळी मारात हाका रुद्राक. करेक्ट आन्सर रुद्र. अशें म्हणटात की दुबयन जो बुर्ज खलिफा हो 2723 फिटाचो टावर आसा, बिल्डिंग आसा, हाज्या वयर रावल्यार अर्थाचो कर्वेचर दिसता. पूण तूं गेल्लो मरे दुबय? हय सर. तुका दिसला तरी? असं तितले काय दिसना. इट इज एक्चुअली आता सायन्सान म्हणतात की इट इज अ ऑप्टिकल इल्युजन. अर्थ रावंड आसा म्हणून आमच्या मनान बसला म्हणून मे बी आमकां दिसता. हॉरायझन जशें स्प्रेड जाता तेन्ना तो दिश्टी पडना. ओके, पुस्कट असो दिसता, धुवरट दिसता. सो इट एपियर्स एज इफ द अर्थ इज रावंड. पण अर्थार खंयच्याय स्ट्रक्चराचेर तुमी गेल्यार अर्थ रावंड आसा अशें तुमकां कळचें ना, जे आमच्या पुर्वजांक सुद्दां कळून आशिल्लें. अर्थ रावंड आसा हो पळोवपाक जाय जाल्यार तुमी खंय वचचें पडटलें? स्पेसांत रॉकेटान बसून वचचें पडटलें. आनी तोच आसा आमचो हांगा प्रयोजन आमच्या कार्यक्रमान, जेचें नांव आसा अंतरिक्ष अप अप एंड अवे. सो तर अशें आशिल्लें डिस्कशन आमचें शेप ऑफ द अर्थ हाजेर. तुमकां खुबशें कळ्ळें अशें म्हाका विश्वास आसा. तर आमचें रॉकेट आतां भायर आसा, रेडी आसा. आमी सगळे वचपाचे आसात आनी अर्थाचो शेप पळोवपाचे आसात. तर तुमकांय बी येवपाचें आसा आमच्या रॉकेटान. तर एक काम करचें पडटलें, पळोवचो पडटलो दर आठवड्यात आमचो कार्यक्रम जाचें नांव आसा अंतरिक्ष अप अप एंड अवे. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया.